Suoti sacramentas. Sama teman ya. Arada, arada. Suoti sacramentas. Bukti mo na kaltya kalsa. Kartao tu ka na par. Bukti mo na kaltya kalsa. Kartao tu ka na par. Kartao tu ka na mar. Jivita so undo tu amka mogaso grasto vorto amcha atmyaso jivita so undo tu amka mogaso grasto vorto amcha atmyaso tu so sangata sheta तुझी कृपा लेता तू सो सांगता शेता तुझी कृपा लेता हर एक दिसा बघच्याक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा बघच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वाधी Sacramenta Bukti Mona Kaltya Kalsa Kartao Tu Ka Nama Kartao Tu Ka Nama संसारा सोबूस वाढतो काळोख दावणावसो समाधाने सो प्रकाश पाकोसो संसारा सोबूस वाढतो काळोख दावणावसो समाधाने सो प्रकाश पाकोसो तुका मेळो काशेता आत्मिक सकत लालेता तुका मेळो काशेता आत्मिक सकत लालेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधा 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 स्वाती Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Kartao Tu Ka Nama Kartao Tu Ka Nama Kartao Tu Ka Nama Arganto ka somia Jesu Arganto ka somia Jesu Arganto ka somia Jesu Arganto ka somia Stuti tu ka somia Jesu Stuti tu ka somia Stuti tu ka somia Jesu Stuti tu ka somia Aradanto ka somia Jesu Aradanto ka somia Jesu Arganto ka somia Jesu Arganto ka somia Jesu Oglapto ka somia Jesu Mahima tu ka somia Jesu Mahima tu ka somia Stuti tu ka somia Jesu Stuti tu ka somia Jai tu ka somia Jesu Jai tu ka somia Jesu Persitão tu ka somia Jesu Persitão tu ka somia Jesu Persitão tu ka somia Jesu Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 आमचो जेसू ह्या घडये आमचे समोर आसा जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाक पळयला जेजूची ही उतरां
ह्या घडये आमच्या मतींत आमी दवरया. जो सवांचेल आदे 3:16 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसाराक दिलो. वय म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, तस्सो जेजू मनशा सैंब घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. तस्सो जेजू पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे बेतलेमांत जल्मन नजरेतांत ल्हानवड सावन स्नानीक सुवांच्या हाताखाल स्नान घेवन पातकीची बदल आनी बरी खबर सतमाना कित्याक सर्गींचे लाज लागीं पावला म्हणलो संदेश घेवन लोकांक देवाचो मोग म्हळ्यार कितें, देवाचें बक्षणें म्हळ्यार कितें, देवाची दयाळाय म्हळ्यार कितें म्हणलें समजोवचें प्रयत्न ताणें केलें. ह्या समिसा वावरान आपणाक ताणें दिलो आनी निमाणें येवकरिस्त घडोवन हांव तुमचे संगता सदांच आसतलो, संवसार सरा पर्यंत आसतलो म्हणली बासोवणी दिवन ह्या घडये त्या सुवंड्या रुपी आमचे समार तो आसा. त्रिएका देवाचें प्रतिरूप तो. आनी ह्या घडये तेस सोम्याक आमी नमान करया, तेस सोम्याक आमी आराधन करया, तेस सोम्याक आमी स्तुती करया, आमकांच आमी ताका समर्पया. आनी विशेश करून सोम्या आमी तुजो मोग करता, सोम्या आमकांच आमी तुका समर्पण करता, सोम्या आमी तुजे मुखार सर पडटा, सोम्या आमी तुजी स्तुती गायता. हींच भोगणां घेवन ह्या आराधनांत व पात्र घेवंक आमी आयती जावया. बापा नमन करता आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. बापा नमन करता आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. जेसू नमन करता आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. जेसू नमन करता आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. मोग तुजो करता, मोग तुजो करता. वय सोम्या आमी तुका नमान करता,
आमकां समर्पण करता तूं आमचो मोग करताय देखून, तूं आमची जतन घेताय देखून, तूं आमकां सदांच पोसताय आनी सांबाळटाय देखून, तुज्या मोगान तुज्या आशिर्वादान तूं आमकां भरताय देखून, तुजी कृपा देणी आमकां सदांच दिताय देखून. सोम्या जेसू, आयच्या दिसा ह्या घडये ह्या देव तेंपलांत आमकां सोमेस्तांक तुवें सांगता हाडिल्ल्या खातीर, ह्या आराधनांत आमकां भाग घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमचे सांगता तूं राव सोम्या, जशें तुवें बसयलाय संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. तुजें आजारपण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं दी. आमचो तूं मोग कर, आमकां सांबाळन भर आनी विशेश करून ह्या आराधनांत भाग घेवच्या आमकां हर एकल्यांक माध्यमा मुखांतर आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यांनी आसच्या आमकां हर एकल्यांक सांबाळन भर. आमकां तुजे आशिर्वादां तुजी कृपा देणी सदांच फावो कर म्हूण मागता. हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता त्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. सर्व आमी बसया. आमच्या सोम्याचेर आमची दिस्ट आमी कंसोवया. उंड्याचें रूप घेवन ह्या घडये तो आमचे समोर आसा. मोगाच्या न्हू, तस जेजूक आमी पळयत आसतना त्या येवकरिस्ताचेर आमची दिस्ट आमी घालता आसतना आमचे काळीज आमचे अंतस्करण सोम्या मुखार ह्या घडये आमी उक्तें करया. सोम्या मुखार आमचें जिवीत आमी उक्तें करया. ह्या उंड्या रुपी तो आसा, आमकां तो पळयता, आमची अंतस्करणां तो जाणा, आमची चिंतना तो पारखिता. आमचे दिसपट्टे जिवीत ह्या घडये ताका समर्पण करया. विशेश करून ह्या सक्रामेंता मरिफात तो सदांच आमकां राखण करता. त्याच सोम्याक आमी स्तुती करया, त्याच सोम्याक आमी महिमा दिवया. 517 नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्यारू पार्ली पोणस्चा. नमो नमो सुरवंगरा, सक्रामेता तामकारच्छा. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्यारू पार्ली पोणस्चा. नमो नमो सुरवंगरा, सक्रामेता तामकारच्छा. देव तो तरी आपणाकच ताणे कालतो केलो. मनशा सैम घेवन म्हज्या आनी तुजे खातीर ह्या संवसाराक तो आयलो. देव पण ताणें पयलें, मनशा सैम ताणें घेतलें. आमचे सगळी रावच्याक, आमचे संगी त्यास देवाचें हसरपण ताणें आमकां दिवच्याक आनी निमाणें त्यास उंड्याचें रूप घेवन आमचे खातीर सदांच तो आसा. आमची तो राखण करता, आमचे आत्मीक खाण तो जाता आनी विशेश करून ताच्या मोगान तो आमकां तो सदांच भरता. त्यास सोम्याक आमी मान करया, त्यास सोम्याक आमी स्तुती करया. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळो रावला. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पोण लिपोवन तुवें उंड्याचेर घेतला. देव पोण लिपोवन तुवें उंड्याचेर घेतला. उंड्या वायनार येव तूं
आमचे कान जाता उंड्या वायनार येव तू आमचे कान जाता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्यार परली पोनास्ता नमो नमो सोडवंडारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा ह्या घडये सोम्या आमी तुजे मुखार आसा आमचे दिसपट्टे जिवीत तुज्या मुखार समर्पण करूंक आमी आयिल्लो हांगासरासची ह्या राधनांत पात्र घेवनची आमी सर्व मोगाळा जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा सोम्या तुवें सांगलाय म्हज्या हांव तुमकां विश्व दितलो वय सोम्या ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी हर एकले कश्टार आसाव आमी हर एकले दुखांत आसाव आमी रडताव आमी पडताव सोम्या पण ह्या घडये आमी तुका समर्पण करताव जेन्ना तुजेर आमची दिश्ट पडटा जेन्ना तूं आमकां पळयताय जेन्ना आमी तुका पळयता सोम्या तुजी ती बुजवण आमकां फावो जाता वय सोम्या तूं जावन आसाय आमचो बुजवणदार तूं जावन आसाय आमचो राखणदार सोम्या आमच्या कांदा वयली जू ते बरादीक कुरीस हाळू कर आमी आशेताव ते समाधान संतोष आमा सुमेस तांकां फावो कर म्हूण मागता सोम्या जिणेचें सूख दूख तुका सांगो आयल्या जिणेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तोंड बुसून आशीव हांगा रावल्या तुजे तोंड बुसून आशीव हांगा रावल्या ए जेसूये आमकां मेळो तूं ये जेसूये आमकां मेळो तूं ये तुजे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुजे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार परली पोनास्ता नमो नमो सुरगुंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी कंसोवया आनी ह्या घडये आमचे जिवीत सोम्या मुखार आमी उक्तें करचें प्रयत्न करया आमच्या जिविताचेर दिश्ट आमी घालता आसतना आमचे दिसपट्टें जिवीत सोम्या मुखार आमी उक्तें करता आसतना तो आमचे संगत आसलो म्हणलें आमकां समजता तो जावन आसा इमॅन्युएल मनशां मदें रावच्या खातीर मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें आमच्या जिवितांत परती आजापां केल्यांत तो आमचे संगत आसलो ताणें आमची दुखां पुसुल्लीं ताणें आमच्या खांदा वयले बरादी कुरीस
हळू केल्ले ताणें आमची दुखां पुसुल्लीं आमच्या पैनांत आमच्या मेटांनी तो सोमी सांगात आसलो त्यो घडयो ह्या घडये आमी उगडास काडचें प्रयत्न करया आमच्या जल्माच्या घडयेंत ह्या घडये म्हणसर सोम्यान आमकां राखून व्हेलां ताच्या आशिर्वादां ताची बेसांवां आमच्या जिवितांत वाळोवन आसात आमची जाबाब जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू मनीस जावन तुवें आमकां रसल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या कृपेन तुवें आमकां बरयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू जाणवाई बुदवंतकाय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो मोग आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमी सुकोवन पडटना आमकां बक्षिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू पवित्र आत्म्याची मजत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू येवकरीस्तरपी तुजें हजरपण आमकां दिताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या त्या जेजू सुवंड्या आनी वायरा रुपांत आमच्या काळजांत बेडार करताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमची मागणी तूं आयकताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमची दुखां तूं पुसताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या मुखा म्हळ्यार हांसो दिताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत शांत समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमी सलवतना निराशी जातना नवो बरवसो तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवच्या सर्तीच्या ताळ्या तेंते सवतावन जजोंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो दिसपट्टो ग्रास तूं आमकां दिताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या हाती जेजू धरिल्लीं कामां योजना पंथाक पावयताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू मोगळा जेजू तुजे समोर आसची आमी सर्वां तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी होगळाप दिता कित्याक आमच्या जिवितांत तुजो मोग तुवें रितीनी व्यक्त केलाय सोम्या न्ही केवल उतरांनी बगर आमच्या जिविताची पानां उक्तीं करता आसतना तसो मोग आमच्या जिवितांत तुवें कार्यान केल्ली ती सर्व कृत्यां ह्या घडये आमी हर एकली उगडास काडटा आनी ह्या घडये तुका अर्गां दिवंक आमी फुडें सरता उबी रावया आनी सांगात आमी गायन करया पावण संख्या 38 32 Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गां दिव्या Alleluia, 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 सोमी कितलो बोरो कलतो आनी भोळो, सोमी कितलो बोरो कलतो आनी भोळो, ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia, ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गां दिव्या Alleluia, 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 सोम्या कामी अर्गां दिव्या Alleluia, सोमी कितलो स्वादीक अति बहुमोलादीक, सोमी कितलो स्वादीक अति बहुमोलादीक, अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वथा, अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वथा, Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गां दिव्या Alleluia, Alleluia, Alleluia,
सौम्यागामी अर्घा दिव्या हालेलुया सोमी आमचो सोडवणदार सदां आमचो पुसवणदार सोमी आमचो सोडवणदार सदां आमचो पुसवणदार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आधार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आधार हालेलुया हालेलुया सौम्यागामी अर्घा दिव्या हालेलुया 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 सौम्यागामी अर्घा दिव्या हालेलुया सौम्यागामी अर्घा दिव्या हालेलुया सौम्यागामी अर्घा दिव्या हालेलुया मगचनो आणि थोड्याच वेळान देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करूंक मुखार सरता देवाचें उतर जावन आसा आमकां हर एकल्यांक जाणवायेन बरचें जो पवित्र पुस्तक नेना तो क्रिस्ता कशें नेना म्हणटा सांचेरो आनी ह्या घडये आमी हांगासर आसचीं सर्वां तस देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक मुखार सरता आसतना पवित्रात्म्याची मजत ह्या घडये आमचे वयर आमी मागोन घेवया तसो पवित्रात्मो जेजू स्नान घेता आसतना जेजूचेर एक पारव्या रुपार त्या घडये ताचें हसरपण ताणें दाखयिल्लें तसो पवित्रात्मो जेजूच्या सगळ्या मिसावांत ताका प्रेरण दिल्लो तसो पवित्रात्मो जेजूच्या स्वर्गारोहण उपरांत शिसांचेर त्या उज्याच्या जिबे मुखांत देवुरलो आनी तांकां मिसावांक ताणें आयतें केल्लें आनी तसो पवित्र आत्म्याची मजत तसो पवित्र आत्म्याचें सांगतपण ह्या घडये आमचे वयर आमी मागोन घेवया पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या मोतीक जाणवाय येवंदी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हे देवाचें उतर आमच्या जिविताची वाट जावंदी हे देवाचें उतर आमच्या जिविताची बुन्याद जावंदी हे देवाचें उतर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत दिवो जावंदी आनी विशेश करून त्याच देवाच्या उतरांत हांव प्रेरीत जाल्ली क्रिस्ती परसां आमी जावच्याक ह्या घडये आमचे मदें पवित्र आत्म्याचें येणें आमी मागोन घेवया आनी खावया आमी गीत पवित्र आत्म्याच्या मानाक संको 92 पवित्रत्या देवोने मोचित तू रावोगे उस्वाट तुझो पाकोगे मोचित तू जीगे पवित्रत्या देवोने मोचित tu ravo ke usvat tu so pakome moche tai tu jiyemke askat kayen purtada adar tu solamai magnya tyana rastana matang maka shikai पवित्रत्या देवोने मोचे tai tu ravo ke usvat tu so pakome moche tai tu jiyemke पवित्रत्या देवोने तुझी मजत आमचेर वत आमकां तुज्या पुता जेजूचो ते उतरांचो नियाळ करूंक ते उतरां समजूंक ते उतरां जगोन दवरूंक आनी
त्याच उतराप्रमाणे आमचे जिवीत जियोंक पवित्रत्म्या तुजी मसत तुजी प्रेरणा आमचेर सदां हालेलुया 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 हालेलुया. इतिहासाचें पयलें पुस्तक 6 अध्याय 9 आणि 10 वाक्य. जाबेब आपल्या भावामध्ये भोव नवार्दीक ताच्या आवयन ताका जाबेज म्हूण नांव दिलें. कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका कश्टांनी जल्म दिलो. जाबेजान इस्रायलाच्या देवाक उलो मारून म्हळें तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय तर तूं म्हजो प्रदेश विस्तारतलोय, तुजो हात म्हजे सवें आसतलो, विघ्न म्हजे तावन पयस दवरतलोय आनी म्हजे कश्ट सोंपतले. देवान ताका ताणें मागिल्लें तें दिलें. देवाचें उतार हें. आमी नियाळ करना साव फाटल्या दिसांत न्हू मागण्याद्वारी आमची सकत वाडोवया, आमची सकत वाडोवंक जाय, आमचे कश्ट निवरावंक जाय, आमचे समस्ये परिहार जावंक जाय. आनी आयच्या दिसा हांगासर आमी नियाळ करतले. हांव एका कश्टांत आशिल्लो एक व्यक्ती एक ल्हानशें मागणें म्हणटा आनी ताचें मागणें देवान आयकलें. मात्र न्ही पवित्र पुस्तक म्हणटा तो चड भोव नवार्दीक जावन परिवर्तन जालो. जेबेस ताका नांव दवरलें आवयन. कित्याक म्हळ्यार ताका तो जल्म दिता आसतना तिच्या आवयक मस्तो कश्ट आयले आनी कश्ट आयिल्ल्या वरवीं ह्या व्यक्तींतल्यान म्हाका दूख भोगून आसा म्हणून ताका जाबेज म्हूण नांव दवरलें. म्हळ्यार हो व्यक्ती दुखासो हाच्या मुखांतर दूख जावन आसा म्हणलें अर्थार जाबेज म्हणलें नांव ताका दिलें. आज आमी खंयच्याय परिस्थितीर हांव आनी तुमी सगळां आसूंक पुरो, विविध रितीच्या कश्टांनी आसूंक पुरो, जावंक पुरो आमकां बरें काम ना, जावंक पुरो आमकां पिडा आसा, जावंक पुरो आमकां स्थानमान गौरव ना, जावंक पुरो आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात. हांगासर आसलो जाबेज तो मस्तो कश्टांत आलो कित्याक ताचें नांवूच एक दुखाचें नांव जावन आशिल्लें. आनी असल्या परिस्थितीर ताच्याच आवयन समेत ताका कश्ट आनी ह्या दुखाचो व्यक्ती म्हणून तो एक नांव दिल्यारी तो कांगाल जायना, बगार सर्वेस्परा लागीं मागता, सर्वेस्परा लागीं मागता. आज प्रत्येक तरेन ह्या उतरांचो आमी नियाळ करता. कित्याक म्हळ्यार आज आमची समुदाय विविध रितींनी कश्ट जाता. आमचें घराणें सभा रितींनी कश्ट जाता. व्यक्तिगत तरान हांव आनी तूं कश्ट नासो मोगाचें न्हू. आमचें तें व्हडलें मागणें म्हणून आसचें ना, तरी पूण एक ल्हानशें मागणें कशें एक परिपूर्ण तें जावन आसा आनी ह्या परिपूर्ण मागण्या वरवीं कशें जिवन बदलूंक शकता म्हणल्या विशयंत आज आमी नियाळ करतले. हांव आनी आयचो आमचो नियाळाचो विशय जावन आसा आमची सकत आमी वाडोवया भाग दुसरो. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार पयल्यान पयलें जाबेज देवाक उलो मारता. तो उलो मारना आवयक, तो उलो मारना भावा भयणींक, तो उलो मारना शेजाऱ्यांक, कोणाय कडेन तो सांगना आळे म्हाका दुखाचो व्यक्ती म्हणून आपय नाकात, जाबेज म्हणून आपय नाकात, म्हाका एक बरें दुसरें नांव दवरा म्हूण तो सांगना. बगार तो सर्वेस्परा देवा लागीं तो उलो मारता. पळयत पुस्तक म्हणटा जाबेजान
इस्रायलाच्या देवाक उलो दिलो, इस्रायलाच्या देवाक उलो दिलो. आज मुझे आनी तुजे कश्ट नीव रावंक हांवें तुवें सरकारा लागीं बोबमान प्रयोजन जावचें ना. आमच्या अनेका मनशां लागीं उलो न्हू आमकां कशें म्हणूय आमकां बदलावण कर म्हणून प्रयोजन जावचें ना. तरी पूण सर्वेस्परा देवाक आमी उलो मारीन जाल्यार जिवनांत बदलावणाचे अवकाश जाय पुरतो आसा. थंयसर जाबेज 5 संगती मुखार दवरता. सर्वेस्परा लागीं म्हणटा म्हाका आशिर्वाद घाल. दुसरें म्हणटा म्हजो प्रदेश विस्ताराय. तिसरें म्हणटा तुजो हात म्हजे सवें दवर. चवथें म्हणटा विघ्न म्हजे तोंड पयस दवर थंय. पांचवें म्हणटा म्हजे कश्ट सोंपतले. तर आमी ह्या संगतींनी एका एका संगतींक आमी नियाळ करूंक आतां वता आसतना पयल्यान पयलें उरास दवरया. ह्या घडयेक म्हजी आनी तुजी परिस्थिती खंयच्या रुपारी आसूं दी, कितली आत्मनायाची नालिसायची जावन आसूं दी, हाचेर आमी ह्या संगतीचेर प्रस्तुत संगतीचेर आमी दूख भोगच्या बदलाक हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय. सर्वेस्पर देव आमकां दोट्ट्यान आशिर्वाद करूंक शकता. इसाया प्रवादीच्या 61 अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा थोड्या मापान दोड्या मापान तांणी लज भोगची पडली देखून आनी तांकां अपमान करून तांचेर थिंपी उडयली देखून तांकां देशांत दोडें दायज मेळटलें आनी सस्नीक संतोश तांकां भोगूंक मेळटलो. कितलेय अपमानालिसायच्या परिस्थितीर आमी आशांव सर्वेस्पर देव धोट्यान आमकां आशिर्वाद करूंक सोक्षो तसलो वर्थो देव जावन आसा. आनी हो देव एक पक्षपात करचो देव न्ही. ताणें मागल्यार मात दिवचो, हांवें मागल्यार दिना, हांवें मागल्यार दिता, आनेकल्यान मागल्यार दिना म्हणल्यार भेदभाव नासलो एक वर्थो देव जावन आसा मोगाचें न्हू. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावल 2 अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा देव कसलोच पक्षपात करिना. तेच प्रमाणे धर्मदूत्या कृत्यान 10 अध्यायान 34 वाक्यांत थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा थवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्ही म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. देखून आमी उडास दवरया. आमी कोणाय मागयचें म्हणून ना. ठाणे मागल्यार म्हाका मेळात, आणे मागल्यार मेळात. या तो व्हडलो व्यक्ती देखून तो व्हडलो मागण्याचो व्यक्ती देखून ठाणे मागल्यार मेळात खंडीत ना मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव म्हणटा तो पक्षपाती न्ही, तो सगळ्यांचें मागणें आयकोसो तो देव. आनी त्या खातीर ह्या जाबेजान मागल्ल्या बरी जर तर हांवें तुवें मागोवंक प्रारंभ केलें मुखले दीस आमचें परिवर्तन जावच्यांत कांयच दुबाव ना. पयल्यान परतें जाबेज म्हणटा आशिर्वाद कर देवा म्हाका, आशिर्वाद कर म्हणून. कित्या खातीर जाबेज आशिर्वादां विचारता. जाबेजांनी विचारो ना म्हज्या नांवाक आसचें कळंक निवार, म्हाका ग्रेस्तकाय दी, म्हाका थेन दी येन दी म्हूण कांय विचारो ना. तो जाबेज म्हणटा सर्वेस्परा देवा म्हाका आशिर्वादांनी बरो. कित्याक तो जाणा आसलो सर्वेस्पराचे आशिर्वाद आसा जाल्यार हर एक आमकां हर एक लाभता. आमी पळयता पयल्या त्या उत्पत्ती पुस्तकांत 12 अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्य म्हणटा तो सर्वेस्पर देव अब्रामाक उद्देशून म्हणटा हांव तुजे तावन एक व्हड पर्स जावप जायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराचीं सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. आनी आमी जाणाव सर्वेस्परान अब्रामाचेर आशिर्वाद मात्र घाल्लें. खंयसरी ताका सांगून येतलें तुका हांव ग्रस्त करतलो, तुका हांव तशें करतलो, तुका हांव अशें करतलो, कांय सांगूना. बगार ताणें सांगलें तुका हांव आशिर्वादीत करता. आनी हो अब्राम ताच्या जिवनांत वर्त्या आशिर्वादाचो व्यक्ती जावन असलो पगलो म्हणून हांव आनी तूं हर एकलीं जाणां हर एका कडेन हो अब्राम
विशिष्ट तरान आशीर्वाद जाल्लो व्यक्ती जावन आसलो ग्रेस्त जावन आसलो नावाडदीक जावन आसलो गेल्ल्या कडेन ताका बेसावांनी भरलो आनी हर एकल्यांकय बरें करीत गेलो आनी हे आशीर्वाद ताजे लागीं मात्र न्ही आमकां आशीर्वाद मेळ्ळ्या वेळार आमचे आशीर्वाद आमच्या भुरग्यांक देंवन येता आनी पयत पुस्तक म्हणटा जें कितें आब्रामाचेर सर्वेस्परा देवान आशीर्वाद घाल्लें ताजो आशीर्वादाचो फळ जावन 25व्या अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा आब्रामाच्या मरणा उपरांत देवान इजाकाचेर आशीर्वाद घालो आनी इजाकान भेर लाय बरोय लागीं वस्ती केली आब्रामाक आशीर्वाद आशिल्लें आब्रामाचे आशीर्वाद आब्राम मरतना ते व्हरूंक वचोंक ना आब्रामाचेर आशीर्वाद जालें देखून ताच्या भुरग्यांचेरय इसाकाचेर आशीर्वाद पडले आनी इतले आशीर्वाद ते पडले गे 26 अध्याय 12 आनी 13 वाक्य म्हणटा इसाकान त्या प्रदेशांत बी ओंपलें आनी तेच वर्सा 100 वंट्यांनी ताणें लुवलें कित्याक सर्वेस्परान ताजेर आशीर्वाद घाल्लो कित्याक 100 वंट्यांनी लुवलें थंयसर बरें कांय पावस आयलो म्हणून न्ही थंयसर कांय ईट सड घाल्लो म्हणून न्ही बगार सर्वेस्पराचो आशीर्वाद आसलो देखून थंयसर 100 वंट्यांनी ताका थंयसर बरें ताणें लुवलें आनी पयत पुस्तक म्हणटा ताजें धन दिरवें दीस वेता वेता सडत आयलें आनी तो भोव ग्रेस्त जालो ताजे कडेन बोकरे गोरवां आनी सबार साकर आशिल्ले आनी पयत पुस्तकांत आमी पळोवंक जाल्यार इसाकाचे आशीर्वाद उपरांत ताच्या भुरग्या जाकोबाक येता आनी मुखार संततीक तें वळटा आज हांवें तुवें मागोवंक जाय मोगाचें न्हू आशीर्वाद सर्वेस्पराचें कित्याक म्हजी आनी तुजी संतत आशीर्वादीत जायसै म्हजी समुदाय आशीर्वादीत जायचे जाल्यार आमी आशीर्वादीत जायसै आमची भुरगीं बाळां आशीर्वाद जायसै आमची नात्रां आशीर्वाद जायसै आनी हर एका शेतांत आमी उंचल्यान उंचल्या पावंडाक वचूंक आमकां जायसै आशीर्वादाचो वरतोगूट जावन आसा आमकां आशीर्वाद देवाचे आसा वय जाल्यार जर तर आमी नाश जावंक आसल्यारय आमी नाश जायनासलें वांचोवन उरता पयत पुस्तक म्हणटा इसाया पुस्तकांत 65 अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा दाकांच्या गोसांत रोस मेळटलो म्हूण कळटस लोक म्हणटा ताचो नाश करिनाकात कित्याक तातूंत एक आशीर्वाद आसा हांवूय म्हज्या सेवकांक अशेंच करतलो हांव तांचो सगळ्यांचो नाश करचो ना खेदाळा सर्वेस्परा देवाचे आशीर्वाद आमचेर आसा सर्वेस्पर देवाचे आशीर्वादाचो आमचेर आशिल्ल्या वेळार आमकां नाश करूंक कोणाकच साध्य ना जाता ह्या कोणीय आमकां नाश करूंक लागीं येनात कित्याक आमचे तावन आशीर्वाद वळटा दुसरें सांगत ह्या जाबेजान मागिल्ली जावन आसा म्हजो प्रदेश विस्ताराय म्हजो प्रदेश विस्ताराय आज आमचे लागीं एक विद्या संस्था आसा सर्वेस्परा वो प्रदेश विस्तारल्या वेळार 100 विद्या संस्थे आमचे थंय आसात आज आमकां थोडें ग्रेस काय आसा सर्वेस्परान देवान आशीर्वाद करून प्रदेश विस्तारल्या वेळार आमचे वावराचो शेत विस्तारता आनी जायती ग्रेस काय वळोन येता हे प्रदेश विस्तारावचें जावंक पुरो आत्मीक जावंक पुरो लौकीक आत्मीक शेतांत आमकां एक पवित्रत्वाचें देणें आसा जावंक पुरो आनी हें विस्तारता आसतना सर पवित्रत्वाची देणी चड आनी चड आमकां वळटात आमच्या लौकीक शेतांनी आमकां जें कितें इल्लें बरें नांव आसा जावंक पुरो तें प्रदेश विस्तारल्या वेळार आमकां सगळ्यांनी हांगा केवळ कोडयाळ मात्र जाल्यार जिल्ल्यांत राज्य मट्टार राष्ट्र मट्टार आंतरराष्ट्रीय मट्टार आमचो प्रदेश विस्तारतना बरें नांव लाबोवंक शकता आमचे थंय भलायकी आसा जावंक पुरो इल्ली आमचे त्या भलायकेचो प्रदेश विस्तारल्या वेळार आमी एकदम तरणाटे जावन घटमूट जावन जायतें बरेंपण करूंक आमी शकता मोगाचें न्हू
आमचे शेत आमकां एक एकरो जागो आसूंक पुरो सर्वेस्परान आमचो प्रदेश विस्तारल्या वेळार आमचे जागे थंयसर सगळ्या जिल्ल्यांत राजमठार विस्तार सबार एकरे जाग्यांचे आमी मालीक जाताले आनी हर एका रितीर आमी अभिवृद्धी जाता. कितले एका ल्हानशे मागणें त्या जेबेजान सांगलें पूण कितलेक अर्थभरीत तें आनी कितलेक प्रभावीत जावन आसलें. कीर्तन 71ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ वाक्य म्हणटा तूं म्हजी वडवीक वाडयतलय. सर्वेस्पर देव थंयसर म्हणटा वडवीक आमची वाडयता. निर्गमन पुस्तक 34ನೇ अध्याय 21ನೇ वाक्य म्हणटा हांव तुमचे मुखार राष्ट्रांक भायर धांवडयतलो आनी तुमच्या देशांच्यो मेऱ्यो विस्तारयतलो. अशें वर्साक 3 फावटी तुमी देवा मुखार येतना तुमचो देश स्वाधीन करूंक कोणूच शकचो ना. तुम्ही दिसपडते विस्तारूनच येतात, अभिवृद्धी जावनच आसात, उंचल्या पावंडाक वचूनच आसात आनी अशें जाल्ल्या वरवीं आमच्या हर एका शेतांनी वाडोनूच आसा. जावं पुरो आमच्या कॉंग्रिगेशनांनी आमचे सांदे आज 1000 आसात जाल्यार सर्वेस्परा देवान विस्तारयतना 1,00,000 सांदे जातात. आमचे एक कॉन्वेंट आसा जाल्यार एक इगर्ज आसा जाल्यार ती मुखल्या दिसांनी वाडत वयतना 1000 वांट्यांनी ती विस्तारत वता. आनी सर्वेस्परा देवान आमकां विस्तारावंक गेल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत एकदम आमी उंचल्यान उंचल्या चड आनी चड आमी विस्तारून येता, आशिर्वादीत जाता, समाजेन परस चडोवंक शकता. ह्या जाबेजान मागल्लें दुसरी संगत जावन आसा. ह्या पयले आशिर्वाद मागलें, दुसरें प्रदेश विस्तार मागलें, तिसरें ताणें मागलें सर्वेस्पराचो हात आपणाचेर आसूंक जाय. सर्वेस्परा देवाचो हात आपणाचेर आसूंक जाय. कित्याक तो जाणा आसलो देवाचो हात आमचेर आसल्यार आमकां हर एकांती आमी सैतेवन जाता. आमी पळयता 2-3 उदाहरण पळोवचें जाल्यार एज्राच्या पुस्तकांत 7वें अध्याय 6वें वाक्य म्हणटा एज्रा बाबिलोनांतून आयलो. तो एक शास्त्री सर्वेस्परान इस्रायलाच्या देवान दिल्ल्या मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत प्रवीण. सर्वेस्पराचो ताच्या देवाचो हात ताचेर आसलो देखून ताणें मागलें तें सगळें ताका रायान दिलें. सर्वेस्पराचो हात ह्या एज्राचेर आसलो देखून सर्वेस्परान ताका ताजो हात आशिल्ल्यान रायान ताका हर एकी दिवंक लागलो. परत 8व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 18वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्पराचो कृपाळ हात आमचेर आसलो देखून ताणें आमचेशी एका जाणट्या मनशाक म्हणजे इस्रायलाच्या पुता लेवीच्या पुता महिलाच्या वंशाच्या मदल्या शेरेबियाक ताच्या पुता आनी भावा सवें धाडलो. हे सगळे मेळून 18 जाण आशिल्ले. केदाळा सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आसा. सगळे लोक म्हाका सांगातपण दिता. पयत पुस्तक म्हणटा 22व्या वाक्यांत कित्याक वाटेर आमकां दुस्मानाच्या हातांतले रक्षे खातीर सैनिकांक आनी घोडेसवारांक राया लागीं मागोवन घेवंक म्हाका लज भोगली. त्या भायर आमी रायाक सांगलें आमच्या देवाचो कृपाळ हात ताका सोदतल्यांचेर आसा पूण ताजो कठीण क्रोध ताका सांडतल्यांचेर आसा. आनी पयत पुस्तक म्हणटा केदाळा तसलें उतरां ताणें उलोवन गेले. हर एक कडेन तांकां सांगातपण मेळ्ळें, दुस्मानांतावन रक्षण मेळ्ळें. कित्याक तांच्या माथ्यार सर्वेस्पराचो हात तांचेर आसलो. आनी मुखलें वाक्य म्हणटा 33वें वाक्य पयल्या म्हयन्याच्या 12व्या दिसा आमी अहाबा न्हंय थंयतावन जेरुसलेमाक वचूंक भायर सरल्या. आमच्या देवाचो हात आमचेर आसलो आनी ताणें आमकां वाटेर दुस्मानांच्या आनी सोराच्या हातांतले राखलें. पळय एक ल्हानशें मागणें. ह्या जाबेजान केल्लें ल्हानशें मागणें कितल्याक अर्था भरीत. आशिर्वाद ताणें देवाचो मागलो, प्रदेश विस्ताराय म्हणून मागलो, सर्वेस्पराचो हात म्हजेर दवर म्हणून मागलो. आनी हें मागणें इतलें बळादीक जावन आसलें मोगाचें न्हू. सर्वेस्पराचे हात खंयसर आसा थंयसर हर एकी यशस्वी जाता. आनी फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा 4व्या अध्यायान 13वें वाक्य म्हाका बोळ दितलें सवें सर संगती हांव करूंक शकता. एफेसकारांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा
आमी चिंतल्याचे की मागल्याचे की कितल्याशा वांट्यांनी चड सर्वेस्पर देव आमकां दिवंक शकता. त्या देखून सर्वेस्पर देव मुच्या आनी तुज्या जिवितांत इतलें व्हडलें कामां करूंक शकता. ल्हानशें मागणें तें तुजें आशिर्वाद म्हजेर वचोमिया. म्हजो प्रदेश विस्ताराय सोमिया. तुजो कृपाळ हात मुचेर दवरसोमिया. आनी चवथें तो म्हणटा म्हाका राख म्हणटा तो. चवथें तो म्हणटा विघ्नां मुजे तावन पयस दवरतले आनी म्हजे कश्ट सोंपतले म्हणटा. हांगा आमी पळयलें जाल्यार केदाळा सर्वेस्पर देव आमचेर आशिर्वाद घालना. ताजो कृपाळ हात आमचेर आसा. आमकां येवचीं विघ्नां निवारतात. आमी पळयलें जाल्यार जिनेसीस म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत झुजेक ताचे भाव जायतले कश्ट दितात. जायतले ताका उपाद करून नाश करूंक पळयतात. आनी आखरेक झुजे म्हणटा 50व्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान तें बऱ्याक पड अशें केलें. जें आतां घडटा तें घडशें करचे खातीर म्हणजे साबारलो कसो जीव वचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. ह्या भावांनी वायट केल्लें. सर्वेस्परा देवान ह्या झुजेक वायटांत हांव निवारना. एका बऱ्या जाग्याक हाडून पावलो. कित्याक सर्वेस्पराचें आशिर्वाद सर्वेस्पराचो हात त्या झुजेचेर आशिल्लो. आमी पळयता थंयसर रोमाकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायान 28वें वाक्यान आमी पळयता आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता. हर एक संगती आमच्या जिवितांत बऱ्याक पडासो करता. केदाळा सर्वेस्परा देवाचे आशिर्वाद मुचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या समुदायाचेर आशिल्ल्या वेळार आजो कृपाळ हात आमचेर आशिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमकां हर एकी बरें टर्न अप करता. आनी द्वितीय पुस्तकान 8व्या अध्यायान 13 वाक्यान एक गरजेचें उतार आसा. आनी तें जावन आसा आमी पळयलें जाल्यार पयत पुस्तक म्हणटा थंयसर तुज्या गोरवांचे आनी बोकऱ्यांचे हिंड तुजें रुपें भांगार आनी संपत्ती वाडयल्ल्या वेळार तुजें काळीज गर्वान बरानाशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावंक सत्राय गे. आनी हें जावन आसा व्हडलें एक आमकां कश्ट. आमचे समुदाय एका टायमार उसल्या पावंडार आशिल्ली. आमचे समुदाय उसल्या पावंडार आशिल्ली. खंयगे आमी गर्वान भरले ह्या खंयगे आमी देवाक विसरले आनी पयत पुस्तक म्हणटा तुका उसल्या स्थानार हाडिल्ल्या वेळार तूं देवाक विसरनाका ताका अविधेय जायनाका आनी त्या दाळा तूं संपडटलोय. आमी तशेंच जाल्ल्या आमचे समुदाय निजायक उसल्या पावंडार आशिल्ली. आज आमी ह्या परिस्थितीर आसूंक पुरो पूण एका टायमार आमी मुसल्या पावंडार आशिल्ल्या खंयसरगी आमी आमच्याच संवसारांत जियेल्या. ते मनशा सैम मनीस आमी फाड म्हणून न्ही पूण मनशा सैम जाय तितले मेळ्ळ्या वेळार खंयगे आमी देवाक विसरता आनी खंयसरगी वेता. पयल्या राया सावलाच्या जिवितांत अशेंच जाल्लें. सावलाक देवान सांगलें सगळ्यांक नाश करनी म्हूण सांगल्या वेळार सावलान कितें केलें बऱ्यांतले बरे बोकरे हाडले आनी तो त्या रायाचो जीव आसयलो. आनी थवळ पयत पुस्तक म्हणटा सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 15व्या अध्यायान 19व्या वाक्यान म्हणटा तर तूं सर्वेस्पराचें उतार कित्याक आयकोंक नाय. तुवें लुटीचेर सोम मारून सर्वेस्पराच्या दिश्टेक वायट दिसता तें कित्याक केलें. सावलान सामुएलाक जाप दिली हांवें सर्वेस्पराचें उतार आयकलां आनी ताणें म्हाका दिल्लो कार्य देश हांवें पडलां. हांवें अमेलेकाच्या राया आगागाक धरून हाडला आनी अमलेकाचो पुरतो नाश केला. पूण सर्वेस्पराच्या तुज्या देवान गिलगलान बली पेटोवच्या खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आशिल्ले त्या लुटींतले बऱ्यांतले बरे बोकरे आनी पाडे लोकांक हाडल्यात. तेन्ना सामुएलान म्हळें सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. बोकऱ्यांच्या सर्बे प्रास खालतेपण उत्तम. अविधेयपण मंत्रतंत्रांच्या पथका सारकें हट्ट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतरांचो तुवें तिरस्कार केलो देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला. पळय हांगासर
ह्या सौलाक व्हडलो राय केलो सर्वेस्परा देवान. सक्कडे ताका दिले. मनशा सैमान ताणें चिंतलें, सक्कडी नाश करूंक सांगल्यार हांव बऱ्यांतले बरे बकरे हाडटा आनी ते सर्वेस्पराक बली भेटयता. रायाक हांव जिवीशी मारना, ताका जिवस्सू हाडून येता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा आवी दितो जालो. आज आमकां ग्रेस्काय आमचो प्रदेश विस्तारल्या वेळार, आमकां आशिर्वादां येयल्ल्या वेळार मुस्तुपटी आमी अशंत करता. आमी देवाक विसरता, आमच्या खुशे प्रमाणे आमी जिवंक आशेता. त्या देखून सोम्या जेजून मागणें आमकां शिकयतना, आमचे बापा शिकयता आसतना सोम्या जेजून आमकां सांगलें, मागणें करता आसतना आमकां थाळणेंत उरी नाका आनी खोट्यांतान आमकां राख. असलें एक बऱ्यांतलें बरें मागणें सोम्या जेजून आमकां सांगलें. कित्याक आमी उंचल्या पावंडर पावल्ल्या वेळार आमकां थाळण्यो चड येतात. आमी मुस्तुपटी वायटाक वेता आनी रॉंग वाटेक येता. पूण एक आमी उडास दवरया मोगाचें न्हू, आमी सर्वेस्परा देवातय सदांच जियेचे जाल्यार एक मोठवें मागणें आमी आसतावन म्हणूंक प्रारंभ करया. आनी हें मागणें इतलेंच जावन आसा. परत हांव तें सांगता, जाबेजान इस्रायलाच्या देवाक उलो मारून म्हळें, तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय तर तूं म्हजो प्रदेश विस्तारतलोय, तुजो हात म्हजे सवें आसतलो, विघ्नां म्हजे तावन पयस दवरतलोय आनी म्हजे कश्ट सोंपतले. आज आमच्या समुदाया खातीर, आमच्या संस्थां खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर आनी आमचे खातीर आमचें मागणें अशें जावं दी. आमी सांगया सर्वेस्परा लागीं, सर्वेस्परा तूं म्हज्या समुदायाचेर आशिर्वाद घालताय तर ह्या समुदायाचो प्रभाव असो प्रदेश विस्ताराय. ह्या समुदायाक तुजो समुदाया वयर तुजो हात सदांच विस्तारून दर. विघ्नां ह्या समुदायात हांव निवार आनी आमचे कश्ट सोंपतले. आमी सांगया आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागताना आमी सांगया, सर्वेस्परा तूं म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालताय तर म्हज्या कुटुंबाचो प्रदेश तूं विस्ताराय सोम्या. तुजो हात आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या घराण्याचेर आसूं. विघ्नां आमच्या कुटुंबांत पयस दवरूं आनी आमचे कश्ट सोंपतले. आज तावन आमी करचें मागणें आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या घराण्या खातीर, आमच्या संस्थे खातीर, आमच्या समुदाया खातीर हें केल्लें मागणें सर्वेस्पर देव तें आयकून आशिर्वाद करता आसतना मोगाचें न्हू, आमचें घराणें, आमचें कुटुंब, आमची समुदाय बळादीक तरान सडत आमच्या समुदायाची सकत वाडटली. आमी उचल्या पावंडा पावतल्या. आमच्या ह्या समुदायात जायते मुखेली उदेतले, जायते शिकपी आनी उंचल्या सरकारी हुद्द्यांचेर ते बसून आमच्या समुदायाक जाय आसचें बरेंपण करतले. आमच्या कुटुंबांत आर्थीक समृद्धी आमचे थंय वळटली. आमच्या कुटुंबांत बोळ भलायकी वळटली. आमच्या कुटुंबांत बरें नांव आशिर्वादीत जावन उंचल्या पावंडाक आमी पावतले. हांव तर सर्वेस्परा लागीं हें एक जाबेजान म्हणलें आसलें, कश्टांत आशिल्ल्या, दुखांत आशिल्ल्या जाबेजाचें मागणें जर तर सर्वेस्परा देवान आयकून, पयलीं पुस्तक म्हणटा देवान ताका ताणें मागलें तें दिलें. देवान ताका मागलें तें दिलें. हें मागणें जर तर आमी म्हणलें जाल्यार दिसाक एक 10 पटी आमच्या जिवितांत आमी मागोवंक धरलें जाल्यार इतलें एक ल्हानशें मागणें 10 पटी आमी हर एका घराण्यान, हर एका कुटुंबाच्यांनी आमी रिपीट करूंक धरलें जाल्यार मुखले दीस सर्वेस्परा देवान आशिर्वाद करता आसतना जशें जाबेज त्या सगळ्या भावां मदें नावार्दीक जालो, तशेंच आमचो समुदाय सगळ्या विविध समुदायामध्ये, विविध समाजाच्या वर्गाच्या लोकांमध्ये आमचोय लोक नावार्दीक जातलो. आमचे समुदाय बांदून येतली, आमचें घराणें बांदून येतलें. सगळ्या रितीर आमी आशिर्वाद जातले. हांव आमेन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमा समेस्तांक तुज्या हाती. बापा, आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर आनी कशें मागा जाय म्हणलें आमकां शिकय. मनुष्य सैमान असाध्य तरी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन ताळण्या वयर जैत वरन भावार्थ वाडोवचें देणें आमकां पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर फावो कर. हर एक घडी आमच्या जिविताची मेटां आमी काडटा आसतना आमची दिश्ट तुजेर जोखून
तुजे तावन येवच्या त्या दैवीक आदाराच्या बळान आमचे जिविताची मेटां काडूंक आमकां तुजो दैवीक आदार फावो कर. कश्ट, विघ्न, अनवरां, समस्ये, दुष्ट शक्तींचे पास, नानांती पिडा आमकां दोस्त आसतना सोम्या तूं आमचो संगाती जावन आमचे संगाता राव आनी आमाचो मेस्त बसोत बापा लागीं विनवणी कर आनी आमकां जाय जाल्लो आदार फावो कर. पवित्रात्म्या आमची खरी एकल्याची काळजां परिवर्तीत कर. दारूण काळजां मोवाळाई मासा रक्ताची काळजां जावन बदलावण कर. ह्या काळजान तुजें बिडार कर. हें काळीज तुज्या येण्याक सदांच नितळ निर्मळ दवरूंक आमकां आदार लाभय. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची कुटुंबां, आमची फिरगज कुटुंबां, आमची दिएसेस, आमच्या बावडती लोकांक समर्पण करता, याजकांक समर्पण करता, मिशनरींक समर्पण करता, तुझे उतार परगडच्या हर एका भावा भयणींक समर्पण करता, तुजो पाटलाव करच्या धर्म भयणींक समर्पण करता. आशीर्वाद केल सोम्या, तुझ्या आशीर्वादांनी बर सोम्या. हाला माशाला लिलेला लाला हर एकल्याचो आत्मो तुझ्या आत्म्यात हांव सकत जोडूंक सोम्या. थंयसर आसची अडकळी, थंयसर आसचे पातकाचे दोरे मोडन घाल सोम्या. आमचो आत्मो बचाव जावंक तुजी कृपा लाभय आनी तशेंच तूं कशें मिसांवां मुखांत्र बापात हांव पयस गेल्ल्यांक तुजे सरशीन हाडचें एक खातीर जालोय. त्याच प्रमाणे बापान आमकां दिल्लें मिसांव, तुजे उतार परगडचे मिसांव, तुज्या शिकवणे प्रकार हेरांक तुजे सरशीन हाडचें मिसांव आमी आमच्या जिवितांत करूंक आमकां हरी एकल्याक अभिषेक कर. समर्पण करता सोम्या. निराधेरांक, आसरो नासतना कश्टांतल्यांक आसरो मेळासो कर. कामां नातलेल्यांक कामां मेळासो कर. धाकट्या भुरग्यांक दैवीक जाणवायेन बर. व्हडांक तुज्या भावार्थाच्या आनी जाणवायेच्या बुद्धवंतकायेच्या देण्यांनी बरन ती कुटुंबां बगेवन जायशें मारपाट कर म्हण मागता. हर एकल्याक समर्पण करन. संवसारार विस्तारणेची झुजांची मोडां, अशांती, जाती जाती मदलो वैरत्व समर्पण करन. हर एक मोडन घालूंक तुज्या आत्म्याची सकतात आमचे मध्ये बळादीक तरण वळय म्हण मागता सोम्या. हर एका राजकीय मुखेल्यांक समर्पण करता. मुखल्या दिसांनी आमचे येलिसांव समर्पण करता. थंयसर कोणे विंसोने जय म्हणली तुजी खुशी जावन आसा. तुज्या लोकांक रक्षण दिवच्या तसल्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक, आमचो बावार्थाच्या सुंगांनी पाळूंक कसलीच अडकळ हाडिनातल्या तसल्या व्यक्तींक विंसोन येवंक तुजो कुरपेचो आदार लाभय म्हण मागता. हर एक तुज्या हातान समर्पण करता सोम्या. हालेलुया हालेलुया हाला माशाला ला 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 हा बरी बरा 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 बशा बरा 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 बा हालेलुया हालेलुया हाले 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 ली 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 दरा बा शरा रा 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 हा बरा 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 बशा बरा 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 बा हालेलुया हालेलुया हा बला 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 बशा बला 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 बा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ಪಾನ್ಸಂಕು 27. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్యా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్యಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్యಾ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ యేసయ్యಾ యేసయ్ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్యಾ యేసయ్యಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सरस्वरा बापा तुझ्या उजान अभिषेक कर हर एकल्याचे पातकी सैम हुमटून काढणं दैविक सैमान अभिषेक कर म्हण मागता शाबला बला 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 बा शाबला बला बला बा हर एकल्याच्या आत्म्याची अस्कत काय तू निवारण कर समय आणि हर एकल्याची काळजा परिशुद्ध कर समय हा बारा 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 बा रे बात्र माशा ला 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 हर एकल्याची पिडा शिडा आता तुझ्या पवित्र रक्तान दोन काढ समय हा बा शोभा शुभम अस्तुले बारा शुभम 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 तारा शुभम तारा शुभम तारा शुभम तारा शुभम अस्तुले बारा शुभा 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 बारा शुभम बारा शुभम बारा 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 कोरी आत्माने हिला रा हिला रा हिला रा हिला 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 बा शाका ककरा रा 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 कोणाच्या काळजांत एका तराची बिरंताचा खंचिंग जीविताची मेटा काढता असताना ताका पाठी वडुल्ल्या बरें जाता धैर्यान फुडें सरूंक असाध्य जाता तसल्या अवैयक्तीक सोमीचे जो आयच्या दिसा धैर्याचो आत्मा दिवन आशीर्वाद दिता हमा लामा शाखरा बारा 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 बा रबा 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 जो कोण देवाचे उतार प्रगट करूंक आशेता आनी तान येता ताका पवित्र आत्म्याचे बळदीक एनॉइंटिंग फावो करता म्हण बसयता ला 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 लामा शाखरा बारी बारा बारा बा रुबात्रण शिरे डी 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 देवाच्या उतराचे ध्यान करच्या सभारांक देवाच्या उतराचे गुंडायचो अर्थ कळीत करता म्हण बसयता आलाबाक्ष करणी डी डी डा दला ला 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 शिरी डा रा 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 हातकल्ल्या कामान सलवणी मेळच्या व्यक्तीक आशीर्वाद दिता आणि ताका ब्लेस करता म्हण बसयता कर तू तू देना शिरी डी 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 रबा 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 शबा रबा 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 Hallelujah. Hallelujah. Jesus bless, 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 bless. Hallelujah. 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 Sabarank समाधान पाव करता म्हण बसयता शाबालाबा शाबालाबा सबारांक आत्म्यान आणि सतान मागचे देणे देऊन ब्लेस करता म्हणता हाला भाष्या लिहिल्या रुबा 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 रुबा
La la le shara de dara. Bless shara, bless shara, bless shara, bless shara. Bless Shababa, bless shara, bless shara, bless shara. पावना मारे प्रिया पावना मारे दोबारा बेगा बारा ना मामा त्यागली दोबारा बेगा बारा ना मामा त्यागली ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಅಲೆಲೂಯ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ दोबारा बेगा पारा ना मामा त्यागली हालेलुया 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 आणि या घडये आमच्या काळजामनांतले आटे विटे कष्ट दुख बेजाराय सगळे सोम्याक आमी समर्पण करया ताचे ते मेळटा आमकां संतोष ताचे ते मेळटा आमकां खरी बुजवण या संवसारा संगतींत आमी जर तर तसो पाटलाव करता थोड्याच वेळाचो संतोष आमकां फावो जातलो थोड्याच घडीची दादोसकाय आमकां मेळटली पण जर आमच्या सोम्यात आमी फाटी येता जर आमच्या सोम्यात आमचो बावार्थ आमी दवरता जर आमच्या सोम्याक आमच्या जिविताची बुन्याद आमी करता तो दिता तो संतोष तो दिता तें समाधान तो दिता ती दादोसकाय खंडीत जावन आमच्या जिवितांत अखेर पर्यंत आमकां अनुभव करूंक साध्य जातलें मोगाचें न्हू तर त्याच बावार्थान त्याच पातयेनेन त्याच बरोवशान आमचे कश्ट आमची खंत आमची बेजाराय आमचे आटे विटे आमच्या काळजांतली चिंतना आमच्या मतींत आसचे सर्व रितीची चिंतना आमी ह्या घडये सोम्याक आमी समर्पण करया आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जर आमी कश्टान आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जायत्या खंतीर आसा बेजारायन आसा ती सगळी खंत सगळी बेजाराय ह्या घडये सोम्याक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमचो देव आमकां आयकोवचो आमचो देव आमची दुकां पुजचो आमचो देव आमकां नव्या संतोशान दादोसकायेन भरचो आमचो देव आमच्या खांदा वयलें बारादीक जू हळू करचो जेसू आमकां आयकोवचो जेसू ह्या घडये आमचे समोर आसा आमी धाकशेवचें नाका आमी खंतीन रावचें नाका बघा सोम्या ते आमची दिश्ट आमी कोसोवया पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता ते दासन कोटकार ते जेजू लागीं धांवून येतात दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर म्हणून आनी जेजू तांकां गूण करता सोम्या लागीं आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक ताणें बरें केलें ताणें संतोष दिलो तांच्या जिवितांत नवो भरवंसो ताणें तांकां दिलो नवें जिवीत तांकां दिलें तसो सोम्यास म्हाका आनी तुका
जिवीत जी दिवंक आशेता तेंच समाधान दिवंक आशेता तेच सडवण दिवंक आशेता तस काळजांनी घालूंक आशेता आमचे काळजांनी मौन आमी उक्तें करया तस सोम्याक आमच्या जिवितांत जागो दिली बावार्थ आमी घट करया कंडीस जावन आमचो सोमी आमची दुकां बसतलो कंडीस जावन आमचो सोमी आमच्या जिवितांत नवो संतोष दितलो हें जावन आसूंक जाय ह्या घडी आमचे मागणे मगळा जेसू तुजे समोर आमी आसां आमकां हर एकल्यांक तूं पळयता सोम्या आमची चिंतना आमच्या मतींत सिकंत बेजाराय सगळीं तूं पारकिताय सोम्या आमी मागोन आसां जी मागणी तुजे मुखार आमी मौनपणी पेटोवन आसां सोम्या आमकां तूं आयक बावार्थान खालतेपणान दिंबियांनी पडोवन सोम्या ह्या गरजां खातीर विविध गरजां खातीर तुजे मुखार आमी मागोन आसां हांगासर आमी आसां आमच्या घरांनी आमी आसां जंयकय आमी आसां सोम्या आमकां तूं पळयताय आमची मागणी तूं आयकताय सोम्या आमकां तूं आशिर्वादीत कर आमकां तुजे बेसांवत दी आमकां नवो संतोष दी तुजे सरशी आमी दावून येशी कर तूं जावन आसा आमच्या जिविताची बुन्याद म्हणल्यार आमी समजूंक तुजेर आमचो दिसपट्टो बावार्थ दवरूंक तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची मूळ म्हणल्यार आमी समजूंक सोम्या आमच्या मतीक सानवाय दी आमचे खंत बेजाराय आटे विटे सगळे सोम्या तुज्या पांयतळी समर्पण करता आमकां आशिर्वादीत कर आमकां तुजे बेसांव दी आमकां तुजे कृपा दी म्हूण आमी मागता Yityaboda Sacramenta Sustangaman koruya Purvilya rupa bodha Kavyoliti adarya Salvon vicha askut vishya Babartaci bol divya Zashi bapa Tushi sputa Ullasani stutiza Podvi maima sasna sasna Eka stalyan harsita Tuka dogancia spirita Sama sami navarta Amen प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक Amen सोम्याची आशिर्वादा घेवच्याक आमी तयार जावया